टायमाक काळाक लागून थोडेशे उलयता. पयले सुवातेर शाबासकी बा मातुनीक हे म्हाका दिसता हांव तिसऱ्या वर्साक ह्या प्रोग्रामाक हांगा हाजीर आसलो. गेल्या त्या वर्साक आमचो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर आशिल्लो. मंगळ बाबणी खरेंच व्हड जावं आमचो गांव. म्हाका दिसता ही संस्था बा मातुनीच्या खाला ही चलता विथ ऑल हिज टीम मेंबर्स. तांकां शाबासकी इतली वर्सां हे संस्थे अंडर काम करून हे भुरग्यांक एप्रिशिएट करून केन्नाय कितलें बरें केलें एप्रिशिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाका दिसता बाबातून तुका काळजा म्हणून देव बरें करूं. कित्याक ही शाबासकी तूं ह्या भुरग्यांक दिता. पगल बाबणी जेन्ना पॉलिटिशियन माचयेर आसता थोडेशें राजकारण उलोवपाकूय पडटा आनी तितलो व्हडलो एक्चुअली राजकारणी म्हळ्यार बाबातून सगळे कोणूय आमदार कोणूय MP जावं खंयचोय सरकार आसूं बाब आंतोनीचें उतर चलता आनी कामाय करून तो हाडटा. तो ताका शाबासकी बाब आंतोनीक. मंगळ बाबणी व्हड जावं आमचो गांव आनी म्हाका दिसता बेतूलच्या गांवांक देवान आशिर्वाद घाला. आमी आमदार जावन म्हाका दिसता जायते कडेन केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता अरे तूं सगळें बेतलांकू काम करता म्हूण. आनी खरेंच बेतूल ही आमच्या पंचायतीक नाकेरी बेतूल पंचायतीक जायतीं कामां जाल्यात. ऑलमोस्ट 4.5 crores लायटीचें काम चालू आहा. 3 crores पंचायत मोस्ट प्रॉब्ली ऑन 8th of this March this month आमची न्यू पंचायत घर इनॉग्रेट जातलें. आमी ऑफिशियली सांगतले सगळ्यांनी येवचें. ही संदी घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक आपयता. सांजचे 4 वरांचेर आमी चीफ मिनिस्टराच्या अपॉइंटमेंटाक रावतले. बट चड करून 8th of March विदीन द नेक्स्ट 2-3 days आमी फायनल करतले. 8 तारखेर आमच्या न्यू प्रेमिसेस ऑफ विलेज पंचायत बेतूल नाकेरी ही तयार जाल्या. ही तुमच्या बसत आमी दितले. थिंगा हॉल आसा, हेल्थ सेंटर येतलें, तेन्ना लायब्ररी आसतली आनीक व्हडले ओस म्हणल्यार आमी आउटपोस्टू हाडूंक कोत्ता हिंगा पुलीस स्टेशनाचेर. सो तिवूय ओस जाता. जे इश्यू तो घेता खास करून दुसरे जायते मंत्री मुखेलमंत्रीक तो क्वेश्चन करता. PWD जावं सगळ्या भागांनी तेगे म्हाका दिसता विदीन हिज 5 years जे तेगेलो अजेंडा आशिल्लो जे तेणे तुमकां प्रॉमिस केलें तेच्या चड तो करून दाखयतलो. थोडे जाणांक हरजोता एक कोडी हरपयताय दुसरे कोडी. म्हाका दिसता तुमी तेका बाब एल्टनाक 5 वर्सां मध्ये जी कामां तेणे सांगलेली आहा तेच्या मायज तो घेतलो. आनीक शाबासकी आमचे बाब आंतोन बाबाक जे एल्टनान सुरवातेक सांगलेले की सगळे पॉलिटिशियन ताका वळखता. हांव सकाळ बाब सार्दिना लागीं उलयतालो आनी सार्दीन म्हणून हांवें सांगलें हिंगा फंक्शन वयता सार्दिनाचो गोटीस देमप्रावन हांवें कॅप्टन विराटोक फोन मारलो. कॅप्टनी म्हणून लागलो आपूण आंतून बाबाक वळखता. सो सगळे पॉलिटिशियना मडेन तेगेले एक ओडूक आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम कित्याक बिंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आज सिस्टमॅटिकली तो फंक्शन जाता. ज्या पद्दतीन तो फोन मारता एवरीथिंग इज कॅल्क्युलेटेड अँड मेजर्ड. सो म्हाका दिसता आज आय सल्यूट आंतोन बाब फॉर ऑर्गनायझिंग ए कल्चरल इव्हेंट. 10 वर्सां हे इव्हेंट तो कोत्ता. जी तेगेले आमचो गांव व्हड जावं आमचो गांव ही हे चलयत तो 10 वर्सां जाली आनी सगळ्या क्षेत्रांनी जावं एड्युकेशन म्युझिक ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी आमच्या टिचरींग सगळ्यांक तो फेलिसिटेट करता. आनीक म्हाका दिसता तेका सगळ्यांनी ताळयो मारपाक जाय कित्याक इट इज नॉट इजी बट ही डज इट व्हेरी इजिली. आमकांय जाय तो एडवायस करता विधानसभेच्या टायमार फोन मारता एनकरेज करता आनीक हांव रावता सदांच ह्याच पद्दतीन ही जी संस्था आहा ती मुखार तुमी बरे भाशेन वखतले म्हणून आमकां हिंगा आपयन बरो सोयीक आनी बरी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.